कला अकादमीच्या दुरुस्ती संदर्भात जशें वीज कामां, वॉटरप्रूफिंग आनी हेर बांदकामां विशीं गोंय सरकारान 3 फावट कंत्राटदाराचे कंपनी कडेन संपर्क साधला म्हूण हायकोर्टाची ऑर्थ सुचयता। हायकोर्टान आतां PWDच्या ईक आफिडाफीट फायल करपाक एका सप्तकाची मुजत दिल्या। ह्या सप्तका भितर हायकोर्टान PWDच्या ईक कंत्राटदाराचे कंपनी कडेन सादिल्ल्या संपर्का विशीं विस्तारान स्पश्टीकरण दिवपाक सुचयलां। टेंडर फ्लोट करिनासतना कंत्राटदारान कला अकादमीच्या रिपेरिंगचें काम हातान घेतिल्लें। ह्या कामाचो नियाळ घेवपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक टास्क फोर्स कमिटी नेमपाक लायिल्ली। टास्क फोर्स कमिटीन आपलो रिपोर्ट विजिलन्साक धाडला। रिपोर्टाचो सध्या अभ्यास चल्ला। टेंडर बायपास करतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खर कारवाय जातली म्हूण हायकोर्टाची म्हायती। ह्या संदर्भात हायकोर्टान 29 सप्टेंबराक परत सुनावणी थरयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।